प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी सगळ्या मेल्ल्या गेल्ल्यांचो उगडास कोत्तात आनी आयच्या दिसाक आमी होच उगडास तांचो कोत्ताना आमकां सगल्यांक एक केरीत विशय दिल्लो आसा। तो म्हणल्यार देवान आमकां सगल्यांक एक देणें दिल्लें आसा आनी देणें सदांच देवाक मानता तसलें आमी जिवूंक आमकां उलो करता। आनी आयच्या दिसाक हे स्वर्गीचें राज बसयलेलें आसा, ताजे विशीं आमकां आयच्या दिसाक उगडास केल्लो आसा। जाल्यार होच विशय फुडें वतना आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमी तांचो उगडास करतना तांकां पयले सुवातेर स्वर्गीचें राज फावो जाल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया। ओय म्हज्या इश्टांनो, आयचो विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत म्हज्या सवेन जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। एक पावट एक वस्तोरी म्हजे सवें आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर, आपलो पूत संवसारांत ओंतरला, देखूनच हांव दुखी आसा आनी म्हाका दिसना म्हज्या पुताक साल्वोसांव फावो जातलें। हांवें विचारलें, कित्याक तूं अशें म्हणटा? आनी वस्तोरी म्हणूंक लागली, जाणा फादर, तो केन्नाच फिरगोज्यान वचूंक ना, केन्नाच ताणें बरें जिवीत जिवंक ना, वायट सुयेन तो बुडलोलो, देखूनच म्हाका दिसता ताका साल्वोसांव फावो जावचें ना। हांवें थोडेच वेळ तिचेर रोजार केलें आनी तिका सांगलें, साल्वोसांव सगल्यांकूच बसयलेलें आसा, हें आमकां स्वर्गीचें राज देवान बसयलेलें आसा। पूण ती म्हणूंक लागली, म्हाका दिसना म्हज्या पुताक तें फावो जातलें। तेन्नाच हांवें म्हणलें, म्हज्या पुताक तर फावो जातलें जाल्यार आमकां आमच्या हातीन एक चावी दिलेली आसा, ती म्हणल्यार मागण्यांची। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, ही वस्तोरी तेन्नाच सोत मानूंक लागली, ती म्हणल्यार जेन्ना आमी मागणें कोत्तलीं तेन्ना घडये तिका सगल्या आपल्या पुताक पातकाचें बोक्षणें मेळटलें हो भावात ती धरून मागणें करूंक लागली। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक आमच्या मेल्ल्या गेल्ल्या भाव भयण्यां पासत मागूंक आमच्या हातीन एक भावाटाची चावी दिलेली आसा, ती म्हणल्यार मागणें। देखूनच आयच्या दिसाक आमी ह्या सगल्या मेल्ल्या भाव भयण्याचो उगडास करतना पयली वस्त आमच्या जिवितांत आमकां करूंक आयचो विशय उलो मारता, तें म्हणल्यार आमचीच मेल्ली भाव भयणी फुडें चुकल्यात जाल्यार, वायट आनी आदारल्यात जाल्यार, पातकी जिविती जियेल्यात जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमच्या मागण्या उद्देशीं तांकां स्वर्गीचें राज फावो जाल्या प्रमाण आमी मागतात। देखूनच पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी आमच्या भाव भयण्यां पासत तांच्या पासत आमी उगडास करतना आयच्या दिसाक मागूंक, जाल्यार मागणें करुया, तांच्या पासत मागुया, तांकां सगळें चुकीचें बोक्षणें मेळ्ळ्या प्रमाण आनी हेच देवान बसयलेलें स्वर्गीचें राज तेणी जोडून घेतल्या प्रमाण। आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतना मागुया आमच्या सगळ्या मेल्ल्या भाव भयण्यांक तांकां स्वर्गीचें राज देवान फावो केल्या प्रमाण आनी आपल्या पातकांचें बोक्षणें देवान तांकां दिल्या प्रमाण आनी आमी सगळीं जिवी आसलेली आमी दर एकलीं आमच्या बऱ्या कुटुंबा वरवीं आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवन हें स्वर्गीचें राज जोडून घेवंक आमकां धीर आनी बोल आयच्या दिसाक मागुया।